टरां बांदपाची, पेवर्स घालपाचे, हे काम केन्नाय आनी कोणूय करूंक शकता. आमकां जाय ह्युमन डेव्हलपमेंट, आमच्या मनशाकुळाचो डेव्हलपमेंट आमकां जाय. वय काय ना तुमकां कितें दिसता? फातर आनी सिमेंट घालया काय मनशांचो सगळ्यांचो आमचो उखल जावपाक जाय? आमचो सगळ्यांचो उखल जावपाक जाय, सामान्य लोकांचो. हाकाच लागून आमी आम आदमी पार्टीन लोकांच्या दारां वचून, वाड्यांचेर वचून आमी मॅनिफेस्टो तयार केलो. आनी ह्या मॅनिफेस्टोक आयिल्ले विचार खेरीतपणी कुडचडेचो आमदार ताज्या कानाचेर हांव सादोवंक सोदतां. जो ताणें म्हज्या नांवाचेर उल्लेख केला ताका जबाब दिवपाक लागून न्ही, कुडचडेचो आमदार ताका सांगूंक सोदतां, आमच्या ह्या वाठारांत शेल्डें, आसोल्डा जो कुडचडेच्या मतदारसंघान येता, आनीक आवेडे 3 पंचायती आमचे मतदारसंघान येतात. स्कुटरान आयिल्लो मनीस कुडचड्याचें घट्टण करता, कुडचडेचें निसंटन करता, ताजी एक झलक सांगूंक सोदता. आमच्या लागींच हे प्रश्न उप्रासले जेन्ना आमी वाड्याचेर गेले आनीक लोकांचे प्रश्न जाणून जावपाक आमी प्रयत्न केलो. तातूंतल्यान प्रश्न आयले, आमच्या लागींच आसा आसोल्डा पंचायतीन शेळवण म्हूण गांव आसा. मुद्दम गोंयकारांनी वयचें पळोवपाक. इतल्या सुरोपायेन भरलेलो हो गांव, ताजेर आशिल्लो धोको आनी त्या धोक्याचेर आशिल्ली सरभोंवतणी सुरोपायेन भरलेली आमची जुवारी नदी. ह्या नदीचेर 2 जेटी घालून, आनीक 2 जेटी घालून कोळशाचें लोडिंग आनी अनलोडिंग करपाचें कारस्थान रचलेलें आसा. आनीक ना म्हणटा लोकांक फडयता. अशेंच जाल्लें कांय वर्सां फाटीं. गार्बेज प्लांट आमी ओपोज केल्लो. आमी ओपोज केल्लो नाका म्हणून न्हय, पूण तो जागो ओपोज केल्लो, तो जागो बरोबर ना म्हणून. आयज काकोडेचे लोक भोगतात, दुखां गळयतात. असलीच परिस्थिती आमच्या शेळवण, वडार आनी बाकीचे आमच्या गांवांनी जातली. ताका लागून आमकां हुस्को आसा. ताका लागून आमी सगळ्यांनी एक जावन हो प्रकल्प जो येवपाचो आसा, आमचो वाठार काळ्या धुल्लान भरपाचो आसा. आमचे सैम, आमची काजूची झाडां, आंबे, पणस, माड, नाल्ल हाचें घट्टण जावचें आसा. आमच्या ल्हान भुरग्यांच्या पुलमांनी हो काळो कोळशाचो धुल्ल भरचो आसा. त्या भुरग्यांक आस्थमा, दमो असली आनी कॅन्सराची दुयेंसां हो आमच्या माथ्यार हाडूंक थापोवंक सोदता. ना म्हणटा फुटींग. थंयच लागीं वडार म्हणून गांव आसा. लोक शांतीचे, शांत स्वभावाचे. त्या वडार न्हंयत पुलाच्या सकल सांडपाणीचो प्रकल्प हाडटा. बोर्ड ना, परमिशन ना, कितेंच ना. आमचे गांवचे सोपुत्र बाब आदित्य देसाय, बाब सुशांत आनी तांच्या वांगडा हांवूय, गांवचे लोक सगळे ह्या प्रकल्पाक ओपोज करतात. कारण हे सांडपाणी जे आसा, सिवेज वॉटर, द डर्ट will be just released as raw into the river Zuari. And the river Zuari will be finished with the construction. जे construction येता, बेकायदेशीर construction जे येता, ताका लागून वर्राचो वाडो बुडून तांकां घाणीचे वास भोगचो पडटलो. त्या लोकांच्या वांगडा आमी उबे आसात आनी उबे रावतले. आमदारा आयकून घे. हांगा तिळामळच्यान मुखार कुडचड्यार रस्त्याचें रुंदीकरण जाता. त्या रस्त्याचो प्लॅन म्हजे कडेन बी आसा. रस्तो एक्वायर केला 1 विडताचो, पूण आतां रस्त्याचें काम जें आसा तें वेगळेंच. लोकांचे शेतांनी आक्रमण करून लोकांक बाबड्यांक आदार ना. त्या लोकांची शेतां दादागिरी करून
थंय सिमेंटाचे फातर बसयल्ले आसात, रिटेनिंग वॉल घातलेली आसा. परत परत जे पुर्वजांची घरां जी आमची आसात त्या वाटेर त्यांच्या घरांनी परत परत खोटयो मारून तांचेर प्रेशर घालता रस्त्याच्या रुंदीकरणा खातीर. हो रस्तो कितें तरी मटेरियल व्हरपाक हो गांवच्या बऱ्या खातीर रस्तो ना. हे आमचे पुर्विल्ले वाडे जे आसात आनी ह्या वटेच्यान कारेगाळसान जो आसोल्डा रस्तो वयता त्यावूय लोकांक भंय घातलेलो आसा, तांचेरूय प्रेशर हाडलेलो आसा. हे लोकां बरोबर आमी ठामपणान रावतलो, जीव गेल्यार कोंताक येता. पूण एकूय आमच्या गांवकारांच्या घराक हात लावपाक मेळचो ना. आयक आमदारा. आमी आसले निर्मला नगर, आवेडे, जे जाग्यार आमचो साळावलीचो उदकाचो पाट वयता, कॅनल वयता. ह्या कॅनलाक आमच्याय पुर्वजांनी जागो दिल्लो, गांवांत उदरगत जातली. चडांत चड आमचो शेल्डेचो वाठार जो आसा तो प्रोडक्टीव वाठार. हांगा एग्रीकल्चर आनी ताजेर अवलंबून आमचे भाव आपले शेत आनी शेती करतात. ह्या कॅनलाक आयज डिसेंबराची 12 तारीख जाली, अजून सुद्धा उदक ना. कित्याक ह्या कॅनलाची फुटून आनी तुटून घट्टण जाल्लें आसा. आमी कितलींशींच पत्रां बरयलीं डिपार्टमेंटान, पूण ताजेर विचार जायना. म्हणल्यार सांगतालो तो हांव तेंच, आमच्या सामान्य लोकांचे प्रश्न जे आसात ते आयकुपाचे मनीस ना. ती बॅगां, ते पोटल्यो आनी ते बूक आनी ते डोनेशन हाजी लोकांक गरज ना. वी वॉन्ट ह्युमन डेव्हलपमेंट. आनी प्रत्येक घराक तांकां हक्क आसा आपल्या घराचो उखल जावपा खातीर. हांगाय लागींच चौगुले टेक्सटायल मिल म्हणून आशिल्ली, कांय कारणांक लागून ती बंद पडली. त्या टेक्सटायल मिलीक त्या काळार 4 आण्यांनी जमीन गांवकारांनी दिल्ली, देवस्थानाची दिल्ली. आनीक ह्या जमनीचेर आयज ती मिल जी आसा ती तोडून आनी फोडून आयज ताची एक घट्टण जाला. आमची मागणी आशिल्ली सरकारा कडेन, ती जमीन परत घेवन ती लोकांक, आमच्या तरणे पिळगेक, आमच्या युथाक बऱ्यो नोकऱ्यो मेळपा खातीर क्लीन इंडस्ट्रीज, निवळ इंडस्ट्रीज थंय हाडच्यो, ही आमची मागणी आसा. आमच्या शेल्डेचे भाव, आमचे तळे जे आसा शेल्डेचे, हे फामाद तळे, ते बरें ब्युटिफाय करून आमच्या शेल्डे भागांत एक बरो जागो थंय निर्माण करूंक जाता, डेव्हलप करपाक जाता. आज आमचे शेत रोयतात ते भाव, तांच्या शेतांक कुंपणा खातीर थंय स्ट्रे कॅटल जे आसात, म्हशींचो आनी गोरवांचो, ह्या त्रासांक लागून लोकांनी जायतीं शेतां रोवपाची सोडलीं. हे प्रश्न आसात. बेवारशी कुत्रे जे आसात तांकां लागून सरकारी यंत्रणांनी उपाय काडूंक जाय, जेणे करून प्रत्येक नागरिकाक दिसपाक जाय की आमी आमच्या वाठारांत सेफ आसात, आमची भुरगीं सेफ आसात. आमचे सिनियर सिटीजन जे आसात तांकां डे केअर सेंटर जाय. 2 पंचायतींनी आसोल्डा आनी आवेडे ताणें आमकां लागीं मागलें की तुवें घातलां शेल्डे लोकां खातीर आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक, जाल्यार आमकां आवेडे आनीक आसोल्डाय आमकां पॉलिक्लिनीक जाय. कांय लोक जे आसात जांकां आपल्या तकलेन चिंतपाची ना आनी लोकां मदें घुसपागोंदळ करपाची आसात, ते सांगतात की आम आदमी पार्टी दिल्लीची पार्टी. हांगा बसल्यात ते इतले आमचे उमेदवार, आमचो अध्यक्ष धरून आमी खंयचे दिल्लीचे आनी काँग्रेस आनी बीजेपी खंयची? आम आदमी पार्टीचे आमी आसात जे आमी नीज गोंयकार. वी आर गोवन्स and we stand for our Goa and our Goans. मोगाच्यानो, आमचे गांव, आमचे गोंय आमी बांदुया. ताकाच लागून हे इतले आमचे उमेदवार तुमच्या मुखार आपलो वेळ, काही प्रमाणात आपले पैसे, फॅमिलीचे सुख, फॅमिलीचे वांगडा रावपाचो वेळ
तुमच्या खातीर दिल्लो आसा हे समजून घेयात. आमचे कडेन पयशे नात मतां विकतीं घेवपाक आनी ते आमचे एथिक्स बी न्ही. आम आदमी पार्टी ही वेगळी पार्टी आसा. ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीक ज्या तुमच्या नांवान आपण उबे रावल्यात तांकां सगळ्यांक तुमी तेंको दिवचो. हे आमचे गांव आनी आमचे पुराय गोंय आमी सगळ्यांनी वांगडा बांदुया. म्हज्या मतदारसंघान शेल्डें झेडपीन आमचे फायट जे आसा ते बीजेपी कडेन आसा. काँग्रेस इज नोवेर इन द फायट. इलेक्शनाक मुद्द्यांचेर आमी इलेक्शन लडोवंक सोदतात निवळ. तेन्ना आमचे फायट जे आसा शेल्डें झेडपी हे सरळ बीजेपी कडेन आसा. तेन्ना तुमचे मत खंयच डिवायड जावपाक दिनासतना सगळ्यांनी एक मतान म्हाका जेम्स फर्नांडीस शेल्डें झेडपी उमेदवार विश्वासान मत मारचें. सगळ्यांनी मारचें. काल हांव भोंवता तेन्ना थोड्या भाव भयणीच्या दोळ्यांतल्यान हांवें दुकां पळयलीं. विश्वासान म्हाका मत मारात. तुमकां लजेक घालचो ना आनी तुमचेर कितेंच वायट येवपाक दिवचें ना हें म्हजें उतर. हांव सेवा घेवूंक येवंक ना, हांव सेवा दिवंक आयलां हें म्हजें उतर. हो आशिल्लो आमचो खडेगांज जेम्स सर. आमी सदांच समजताले की तो खूब सोबर आसात, पण ताजें हें रूपय आज आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आनी म्हाका दिसता जर भारतीय जनता पार्टीच्या भ्रश्टाचारी राजवटीक जर कोण खऱ्या भशेन ते ओपोज करपाक शकता जाल्यार तो आसा आमचो जेम्स सर. मुखारल्या पावण्यार हांव मागतां आमच्या पार्टीचे साऊथ गोंयचे वर्किंग प्रेसिडेंट जर्सन गोम्स हांकां माचेर येवन तांणी आपली बसका घेवची आनी एकूच मिनीट बसून हांव मागतां तांच्या कडेन तांच्यांनी आपले 2 शब्द आमकां सांगचे. पयलीं सद्या मातशें मागता सगळ्यां ताई रोड मातशें ब्लॉक करून नाका प्लीज. लोकांक त्रास करून नाका. मागता जी कोण रस्त्यार आसा मातशें रोड ब्लॉक करून नाका. लोकांक त्रास करून नाका. भारत माता की, भारत माता की. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांजावण येता. मोगाच्या भावंदान भयणांदो पयले सद्यार माफी मागता तुमच्या लागीं. उशीर जालो म्हूण तुमकां जायतो वेळ तुमी हिंगा रावली म्हूण. हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी दिता ह्या सगळ्या लोकांक हांगासर आज हाजीर जाल्या तेका. फकत एकूच कारणाक जेन्ना गोंया मोदी येता तेन्ना बिर्याणी आनी 500 रुपया दिता सारकें. आनी तुमी 1 रुपया घेनासतना हांगासर उबी जाल्या. सॅल्यूट तुमकां सगळ्यांनी. तुमकां ताळयो मातच्यो. हांगासर माचेर आशिल्ले आमचे प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकर, आमचो वायस प्रेसिडेंट आमचो अरविंद केजरीवाल जी कन्व्हेनर निकतोच पावला. सगळ्यांनी ताका येवकार दिवचो म्हूण मागता झंडे उलोवन. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी.
आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। मातसे बसून घेयात सगळे. आमचो नॅशनल कन्व्हेनर बाबा अरविंद केजरीवाल जी आमचे वजे आसा. तशेंच आमची माजी दिल्लीची मुख्यमंत्री श्री आतिशी मॅडम. तसंच जायते गोंयांत पयलो आवाज जातालो उजो 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 म्हण, पूण आम आदमी कडेन उजो आसा आणि तो म्हणल्यार बाब कॅप्टन वेन्झी वेगस. मोच्या बांदान म्हणादो आयज ह्या वाठारांत ह्या लोकांक चोन भोव उर्बा येता हांगा माचेर रावन उलोवंक. कित्याक हो वाठार बीजेपीचो म्हणटाले आनी जायतो लोक भियेतालो भायर सरपाक. आतां म्हाका कोण सांगतालो काल्ले गांवांत गणेश गांवकाराक लोक भिताय म्हूण, पूण हांगासर गणेश गांवकाराचो लोक हांगा आहा. म्हाका म्हणून जालें आमी तोपी घालना आनी फोन नंबर दिना म्हणा लागली. सारखे भिवपाची कोणाक गरज ना. सारखे आमकां तर हे बीजेपीक उंटायतले जाल्यार हे साळक हे कमळ तर उंटायतले जाल्यार त्या चिखलांक देंवपाची गरज आसा आनी तेका आयज ह्या मुळांतसून उठावपाची गरज आसा. आयज आमचे लागीं असले कॅन्डिडेट तयार जाल्या जे काँग्रेसी कडेन ना, गोवा फोर्डा कडेन ना आनी कोणाक कडेन ना. आमचे लागीं रिवणांतल्यान बाय तेजस्वनी मातशे उबे रावचे. या सुभाष फळदेस देसायाक सांगता मैं झुकेगा नहीं म्हण. फायर है. बाय उर्मिला काल्यांतल्यान उबे राव गो बाय. मातशे मोडे हा मुखार यो. आमची एक हे आहा जी मोडे आहाय ती सगळी जिखताय आमी. बाय उर्मिला हे गणेश गांवकाराक भियनासतना मुखार चलना. हाका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो गाय तो गरज आसा. तशें मागीर आमचे संजीवी बार्शांतल्यान एक बरें शिकलेले एड्युकेटेड जायते जाण म्हणटा बार्शा गांवांत ह्या वाठारांत शिकलेले ना म्हण. आमची एक शिकलेली बायल मनीस आसा याका आमी टिकेट दिल्या. आमचे लागीं एक युवा 26 वर्सांचे भुरगे आनी फुटबॉल कोच बाय जेरोमिना. आनी तसंच आनी एक आमचे लागीं आतांच उजो हातींत येयला आनी तो म्हळ्यार बाब शशिकांत दार बांदरांच्यान एक शेतकारी. माझ्या बांदान म्हणा तो आमचो जेम्स सराक तुमी जाणा आसतले. हांचे लागीं कोणाकय क्रोर ना लाख ना सादे मनीस आनी हांकां टिकेट दितलो जाल्यार फकत आम आदमी. काँग्रेस केन्ना टिकेट दिसना ना म्हूण बीजेपी टिकेट दिवपाना हांकां. आमी आम आदमीक जाय सादे मनीस. आमी सादे मनीस आनी गोंयकारांचो जो कोणूय तरी दूख ओळखता जाल्यार हो सादो मनीस ओळखता. तर हे पावटी आम आदमीक तुमी निवडून हाडून दिवचे. हांव मागता विनंती करता आरजीच्या मेंबरा लागीं. ह्या वाठारान आरजी मेंबरान जायते जाणांनी कॅन्डिडेट घालूंक ना. हांव मागता आरजी मेंबरा लागीं तुका गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार आम आदमीक हात दिवचो. सो हांव मागता आनी एक फावट विनंती करता आरजीच्या मेंबरा लागीं आमकां सपोर्ट करया. ह्या वाठारांत तुमकां गोंय सांबाळूंक जाय जाल्यार नाजाल्यार आमचे फुडले पिळगेक हें गोंय आनी हांगा मेळचें ना.
आयची सभा हे लोक एकठांय जावन चोवन म्हाका दिसता काब्रालाचे काल सांगोले जालें तो हे फावटी आमी सर जेम्साक ह्या वाठारांत केशेय भाशेन निवडून हाडूंक जाय ना जाल्यार तुमी चूक कोत्तेले कित्याक जितले फावटी एनवायरमेंटाचेर डॅमेज जाल्या जाल्यार सरान आवाज दिला कितेंय जाल्यार तुमचो सर जेम्स उबो रावता तर हे फावटी तुमी ताका निवडून हाडचो तशेंच आमच्या दुसऱ्या उमेदवारांक आनी एक फावट तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा इतलो वेळ तुमी हांगासर रावली म्हूण आनी हे फावटी 20 तारखेर तुमचें मत फकत झाडवाचेर जावं दी देव बरें करूं. थँक यू जसन बाब. देशांतले आनी गोंयांतल्या प्रत्येक आम आदमीचो सामान्य मनशाच्या स्वप्नांतलो एक मनीस जाणें ह्या देशाचें राजकारण बदल्लें जाणें सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक दाखोवन दिलें की बरो इंटेन्शन जर आसलें बरें जर इंटेंट आशिल्लो जाल्यार सरकार बरे भशेन चलोवपाक जाता आनी सरकारांतल्या कामांतल्यान सामान्य मनशाक आरोग्याच्यो सुविधा शिक्षणाच्यो सुविधा फुकट दिवपाक जाता हें स्वप्न जाणें प्रत्येक आम आदमी मनशाक दाखयलें ते अरविंदजी केजरीवाल आज आमच्या मदीं आसा. हांव प्रत्येका कडेन मागतां की म्हज्या आवाजान आवाज लावन एक व्हडलो नारो दिवन तांचें स्वागत नारो दिता आसतना ताळयोय मारून तांचें स्वागत करचें. बोलो भारत माता की. तर जे स्वागत तुम्ही सगळ्यांनी केलेलें आसा त्याच स्वागता बरोबर हांव मागतां बाय जेरोमिना कुलासो हांच्या कडेन तांणी फुलांचो गुच्छ दिवन श्री अरविंद केजरीवाल हांचें स्वागत करचें. बाब शशिकांत वेळीप हांच्या कडेन मागता ताणें आमची फायरब्रँड एक्स सीएम श्रीमती आतिशी हांचें स्वागत करचें. बाय तेजस्विनी हांचे कडेन मागता आमच्या गोंयच्या लोकांचो म्हणजे हांव बाणावलेचोच म्हणना पण प्रत्येक गोंयकाराचो आवडटो असो एक आमदार बाब वेन्झी विएगस हांचें स्वागत करपाक. बाय संजवी हांच्या कडेन मागता ताणें आमचे पक्षाचे प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांचें फुलां दिवन स्वागत करचें. तशेंच बाय उर्मिला कडेन मागता ताणें आमच्या पक्षाचे साऊथ गोंयचे वर्किंग प्रेसिडेंट जर्सन हांचें स्वागत करचें फुलां दिवन. थँक यू. सरजी हांव थोडेच शब्द हिंदीन मुद्दम उलयतां. सरजी ये विलेज शेल्डेम है और अगर आप पॉलिटिकली देखा जाए तो इस विलेज में पॉलिटिकली दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं. एक है केपेम और दूसरी है कुरचोरेम. ये विलेज जो है वो देव दामोदर चंद्रेश्वर भूतनाथ मारुतीगड सातेरी माय तिलामोल माय दोस पोब्रिस गरिबांची आवय आणि महादेव श्री महादेव हांच्या सानिध्यान म्हणजे इनके सराउंडिंग में ये सारे भगवान हैं और इस विलेज की रक्षा करते हैं. इस विलेज का मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. सीनिकली वेरी ब्यूटीफुल विलेज फ्लैंक्ड बाय कुशावती एंड जुआरी रिवर. Seldom Lake is recently declared as wetland. So it's a cradle of culture and tradition. इस विलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. मुखाल्ल्या पावणार हांव मागतां
आमच्या पक्षाचे प्रमुख गोंयचे प्रमुख ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांच्या कडेन ताणें 2 शब्द सांगचे. माचयेर बशिल्ले मानेस्त आमचे सर्वेसर्वा श्री अरविंद केजरीवालजी, आतिशी मॅम, बाब वेंझी आणि इतर मानेस्त, आज जेन्ना ही सभा चलता तेन्ना एक आवाज येता. कान बंद करत जाल्यार तुमकां पक्षांचो आवाज येता सायडीन. उदवळच्यान आयकता हांव आमची भाशणां आयकता आनी एकच विनवणी करता की भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा गोंयान तो खंय ना खंय तरी सोंपया, नाल्यार आमी उरचे ना, झाडां उरची ना आनी आमचे सैमी उरचे ना. जशें संदेश बाबान सांगलें की ही देवभुमी आसा म्हणून, पूण ह्या देवभुमीची परिस्थिती आज कितें जाल्या ती तुमी पळयल्या. सैमाची परिस्थिती ह्या भारतीय जनता पार्टीन कितें करून दवरल्या ती तुमी पळयल्या. तुमी पळयल्या बिबटे घरान पावल्यात, गंव रेडो फोंडेच्या वयल्या बाजारान पावलात आनी साळ पणजे कसिनो गेम खेळपाक येता आनी तो बावडो एक ओमकार हत्ती आसलो तो आज गांवभर भोंवता. ही परिस्थिती आज गोंयचेर सरकारान हाडून सोडल्या. आज सकाळच्यान हांव सोशल मिडिया पळयता, न्यूज पळयता. काल आमचे नॅशनल कन्व्हेनर बाब अरविंद केजरीवाल गोंयान आयले आनी भारतीय जनता पार्टीक कित्याक भंय जाला तोच कांय कळना. सकाळच्यान तांचो प्रेसिडेंट तकली सुटिल्ल्या भशेन उलोवपाक लागला, तांचे लोक तकली सुटिल्ल्या भशेन उलोवपाक लागला. आनी तुमी सरप्रायज जातले, काल आमी सांजची प्री शेड्यूल जी सभा दवरल्या चिमला, त्या सभेक कावंटर करपा खातीर चीफ मिनिस्टर काल कितल्या तेंपान चिमलाची याद जाली. फाल्यां सकाळी खंय तो चिमला येता 11:30. म्हणजे आम आदमी पार्टीचो जर आज जो भंय जो निर्माण जाला भारतीय जनता पार्टीन, ताका म्हाका दिसता तुमी सगळे लोक जबाबदार आसात. गोंयान स्कॅम जाले, गोंयान खूब गजाली जाल्यो, आमी सरान सांगल्या त्यो गजाली आयकल्यो. हांगाचे कॅनल आसा उदक ना, नळ आसा उदक ना, पणजेन तर 2 वरां उदक येता आनी रस्त्यांची परिस्थिती तर ताचे बद्दल उलोवपाचेंच ना. पूण ह्या सगळ्याक जबाबदार भ्रश्ट सरकार आसा. आनी हांगाचो आमदार सकाळ कितें तरी उलयलो तुमच्या बद्दल, कितें तरी उलयतालो, तो आम आदमी पार्टी बद्दलूय उलयतालो. म्हाका एक ताका सांगन दिसता की बीजेपीचे च्यान पडिल्लो तूं मूस कसो तुका काडून भायर उडयलो. जे बीजेपीची गरम च्या आसा पळय ती करप्शनाची, तातूंत पडिल्लो हो आमदार हो मूस आसा ताका असो काडलो आनी भायर उडयलो. तो आमकां शाणपणां सांगता. ताच्या विरुद्ध आनीक 4 उमेदवार तयार करतात ते पणजेन बसून. तेन्ना आमकां हें सांगचें न्ही. आमचो जो तुमकां आमी उमेदवार दिल्लो आसा आनी बाकीचे जे आमचे उमेदवार आसा, पर्टिक्युलरली जेम्स फर्नांडीस, ताका आमी शाहरुख खान म्हणटा. उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. देव बरें करूं. आयच्या ह्या सभेक श्री अरविंद केजरीवाल हांच्या बरोबर आमच्या मदीं आसात श्रीमती आतिशी सिंग, दिल्ली विधानसभेची लीडर ऑफ ओपोजिशन आसा, दिल्लीची एक्स चीफ मिनिस्टर आसा, अ स्ट्रॉंग आनी एबल लीडर. म्हणजे अशा टायमार पार्टीची धुरा, म्हणजे ज्या टायमार सगळे पार्टीचे सिनियर लिडर्स जेलीन आशिल्ले, त्या टायमार भारतीय जनता पार्टीचो प्रेशर तिणें सांबाळ्ळो. म्हणजे आम आदमी पार्टीची खरी झांसी राणी जर आसा ती आसा मॅडम आतिशी. तांच्या खातीर ताळयो मारून तांचें स्वागत करचें. फुडल्या पावणार हांव आपोवपाक पळयतां आमचो आनी तुमचो सगळ्यांचो लाडको आमदार कॅप्टन वेंझी वेगस. देव बरी सांज दिव सगल्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. आज आमचे बारार तुमगे शेल्डे गांवांत आमगेलो आम आदमी पार्टीचो कन्व्हेनर, दिल्लीचो चीफ मिनिस्टर आमचे बारार हिंगा आहा माचेर श्री अरविंद केजरीवाल. लोकांनी सगळ्यांनी मोठ्यान ताका ताळयो मारून तुमच्या गांवांत येवकार दिवचो. तेच भाशेन आमची आख्खे देशांत वायब्रंट बायल मनीस, एक बायल मनशान कितें करूं जाता तें दाखोवपी आनी दिल्लीची एक्स चीफ मिनिस्टर बाय आतिशी मॅम, सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारून येवकार दिवचो. तुमचो
शाहरुख खान आणि तुमचो मोगाचो आमचो कॅन्डिडेट जेम्स सर, जो 20 तारखेक तुम्ही ताका 5 वर्सां झेडपीचो टर्म दिवपाची आसा, सगळ्यांनी मोठ्यान जेम्स सरान मोठ्यान ताड्यो मारच्यो. तशेंच आमचे माचेर आसले सगळे आमगेले लिडर झेडपी कॅन्डिडेट आणि मुगे मोगाळ शेल्डेंचे गोंयचे भावा भयणांनो, आज गोंयांत जे कितें जाता तें तुमी सगळ्यांनी पळयलो आहा. प्रत्येक बायल मनीस जी हिंगा आहा, त्या प्रत्येक बायल मनशाक आज 2 ते 3 म्हयने जाले तुमकां तुमगेले म्हयन्याक ग्रे आधार अजून आयिल्ले ना. सारखे ग्रे आधारा पैसे येना टायमार. सारख्या लाडली लक्ष्मीचे पैसे तुमकां टायमार येना. सारख्या घरांत गॅसीचो सिलिंडर जो आहा तो म्हारग जाल्लो आहा. मोटरसायकलेक पेट्रोल घालतात ती 100 रुपया जाल्ली आहा. घरांतली भायर सरपाक बायल मनीस जी आहा रातची लेट येतली तेन्ना घरांत आवय बापायक हुस्को जाता. घरांतलो चलो, घरांतलो दादलो केन्ना कोण रामा काणकोणकरा भाशेन कोणूय येवन मारीत आणि पुलिशेन तुम्ही गेले जाल्यार पुलीस आयकपाना तुमगेले. ही परिस्थिती आज गोंयांत जाल्ली आसा. हे मान्य आहा तुमकां? मान्य आहा? आज हे बीजेपी सरकाराक बूथ शिकोवपाची गरज आहा. आणि बूथ शिकयता जाल्यार तेंक दुखत थिंगा चिमट काडपाची गरज आहा. आणि 20 तारखेर तुम्ही सगळ्यांनी बीजेपीक चिमट काडपाची गरज आहा. काडटली चिमटो? दुखोया बीजेपीक? दुखयतली? होय, बीजेपीक दुखोवपाची गरज आहा. आणि बीजेपीक दुखयता जाल्यार 20 तारखेर आम आदमी पार्टी गेलो झंड्याचेर तुम्ही बटन चिडून आमगेलो जेम्स सराक तुम्ही निवडून हाडपाची गरज आहा. आज जो शिक्को आहा आमगेलो जो बॅलेटाचेर जो जावन आहा झाडू, आणि आज हे झाडवाची आमकां भोव करून हे तुमगेले शेल्डे गांवांत गरज आहा. कित्याक हिंगा बीजेपीन तुमकां इतली त्रास केल्ल्या, बीजेपीन एक वस्त आज तारयार गायल्ली ना. जावं तूं तुमगेले रस्ते, जावं कोडशाचो इश्यू, जावं मायनिंगाचो इश्यू, जावं देवळाचो इश्यू, जावं तुमगेले सिवेजाचो इश्यू, गार्बेजाचो इश्यू, जॉबाचो इश्यू, सगळे कडेन आज बीजेपी सगळ्या लोकांक त्रास केल्ल्या. आज बीजेपीक फकत जाय की तुमच्या आटींत 1000-1500 रुपये दिवपाक आणि ते 1000-1500 तुमगेले मत घेवपाक. मुगेले एकूच मागणे, वर्साक 360 दीस आसता, 365 डेज. 5 वर्सान 1825 दीस आसता. 1825 1500 जरी तो तुम डिवाइड केलो जाल्यार 1 रुपये 20 पैसो दिसाक पडटा. सो बीजेपी आणि हे सगळे जे कोण आहा तुमकां जेन्ना ते 1500 दिता तेन्ना ते तुमकां 1 रुपये 20 पैसो दिसाक दिता. 1 रुपये 20 पैशान कित जातले तुमी चिंता. आज असली सरकाराक आमी ओडोवपाची गरज आहा. असली सरकाराक आमी बूथ शिकोवपाची गरज आहा. आज तुम्ही चोयलां सगळे व्हडले व्हडले माफिया जे आहा ते व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदता, व्हडली व्हडली हॉटेलां बांदता, इल्लिगली आपल्या जाय तेश करता. पूण आमगेलो सामान्य लोक जरी तरी धाकटोसो रोस आमलेटाचो घाड घालपाचो दिता, धाकटोसो हुंय जरी तरी कटलेट पाव ब्रेड या कितें वडा पाव घालपाचो दिता जाल्यार आमकां भरपूर त्रास आहा. पंचायतीक गेले जाल्यार आमकां ट्रेड लायसन्स मेळना. पुलीस स्टेशनाक गेले जाल्यार पुलीस क्लियरन्स मेळना. आम जर तरी मामलादारां तालाटी बरे गेले जाल्यार आमगे घर रिपेराक आमकां पयशे टायमार मेळना. खंयचीच वस्त हे सरकारा गेली टायमार म्हणले लोकांक मेळना. जाल्यार हे लोकांनी आज कित्याक परत हे सरकाराक हाडपाचो. आम आदमी पार्टी आमी आज बाणालेंत आनी वेळ्यांत 2 आमदार निवडून हाडून दिल्ले आहा आनी 1 ZP आहा. आज जे बाणाले गांवांत जी कामां आमी करून दाखयल्लीं आहा, ज्यो ज्यो गोश्टी आमी करून दाखयल्ल्यो आहा ते आज बीजेपी सरकारान हांगा शेल्डे पासून करूंक ना. सो आज गरज आहा तुम्ही सगळो लोक जो आज एकठांय जाल्लो आहा, सगळ्यांनी भोवमतांनी आमगेले जेम्स सराक झाडू सिंबलाचेर डिसेंबराचे 20 तारखेर वचोन वोट मारून आज ZPचो झेंडो जो आहा आम आदमी पार्टीचो हांग घालपाची गरज आहा. आणि ZPचो झेंडो घायले म्हणटरी ज्यो सेवा आमी आमगे क्लिनिकांतल्यान आमगे वेवस्थांतल्यान तुमचे मदीं हाडले, तुमगेलो आवाज जे भाशेन हांव असेंब्लींत आहा तेच भाशेन जेम्स सर ZP ओरींतल्यान तुमचो आवाज जातलो.
तुमचे जे दर्द आहा ते मांडटलो आणि तुमचे पासत तो वावरुतलो हे सांगून सगळ्यांनी एकठांय जाऊन 20 तारखेर आम आदमी पार्टीक जिखोवपाची गरज आहा आणि आमगेलो सिंबल जो झाडू आहा झाडूवाचे तुमचे मत मारून जेम्स सराक तुम्ही सगळ्यांनी जिखोवचो म्हूण आणि आम आदमी पार्टीचो झेंडो शेल्डे गांवांत घालचो म्हूण हे सांगून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता आणि शेल्डेकाराचो जय जयकार म्हणून शेल्डेकारांक आज हांव नमस्कार करता कित्याक लेट शेल्डे बी द फर्स्ट ZP constituency to come out in large number of votes for James sir on the 20th of December. देव बरं करू. Thank you. थँक्यू कॅप्टन वेन्झी. ज्या क्षणाची आमी इतल्या वेळ आतुरतेन वाट पळयतात तो क्षण आतां आयिल्लो आसा. हांव चड वेळ घेनासतना आय रिक्वेस्ट श्री अरविंद जी टू कम and address the parliament. Thank you. A very good evening to everyone. सबसे पहले पूरे जोश के साथ मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर तक, सड़क के इस पार भी उस पार भी, पीछे दूर तक बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन सच लार्ज नंबर्स। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान ने पृथ्वी बनाई थी उस वक्त सबसे खूबसूरत देश भगवान ने भारत को बनाया था, और जब भगवान ने भारत को बनाया था तो सबसे खूबसूरत जगह भारत में गोवा को बनाया था, है कि नहीं है? गोवा इज परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑन अर्थ। थैंक यू सो मच। सो पूरी दुनिया से लोग आते हैं गोवा देखने के लिए। टूरिस्ट्स कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब टू विजिट गोवा, टू सी गोवा। पूरी दुनिया में गोवा फेमस था अपनी खूबसूरती के लिए, लेकिन पिछले 10 साल में, पिछले 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पूरी दुनिया में गोवा करप्शन के लिए फेमस है। आज पूरी दुनिया में गोवा आरपोरा इंसिडेंट के लिए फेमस है। पिछले 13 साल में बीजेपी ने गोवा को करप्शन का अड्डा बना दिया। चूस रही है बीजेपी पिछले 13 साल से गोवा को। पिछले 13 साल से आप लोगों ने बीजेपी को खूब वोट दिया, खूब वोट देके जिताया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने आपको क्या दिया? आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाए बीजेपी ने? आपके फैमिली के लिए हॉस्पिटल बनाए, सड़कें बनाई, पानी दिया, बिजली दी, बिजली सस्ती की? कुछ भी दिया? एक भी काम किया बीजेपी ने आपके लिए 13 साल में? केवल और केवल करप्शन किया। आरपोरा नाइट क्लब में 25 लोगों की डेथ हो गई। हु इज रेस्पॉन्सिबल? खुलेआम पब्लिक व्यू के अंदर आरपोरा नाइट क्लब चल रहा था। उसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं था, इलीगल एक्टिविटी थी, ट्रेड लाइसेंस नहीं था, एक्साइज लाइसेंस नहीं था, उसके पास बिल्डिंग परमिशंस नहीं थे,
बिना बिल्डिंग परमिशन से कि उसको बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया, पानी का कनेक्शन कैसे मिल गया। 1 साल पहले लोकल पंचायत ने उनको डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, उसके बाद भी चल रहा था। क्यों? वो बीजेपी सरकार को हफ्ता पहुंचाते थे। मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा था, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्रमोद सावंत सरकार को पता नहीं था कि अरपोरा जैसा नाइट क्लब चल रहा है। उनको पता था, लेकिन वो अफसरों को भी पैसे देते थे, एमएलएस को भी पैसे देते थे, मिनिस्टर्स को भी पैसे देते थे, हफ्ता देते थे। तो प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। केवल ये एक नाइट क्लब नहीं था, अरपोरा केवल एक नाइट क्लब नहीं था, ऐसे पता नहीं कितने एस्टेब्लिशमेंट्स गोवा के अंदर चल रहे हैं, जहां कल आपका, मेरा, किसी का भी घर का, परिवार का आदमी, कल किसी की भी डेथ हो सकती है। ये हफ्ता वसूली सरकार है जो आपकी जिंदगी के साथ खेल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी कोई इलीगल एक्टिविटी बता दीजिए जो पैसे देके गोवा में ना हो सकती हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन गोवा विद दिस करप्ट बीजेपी गवर्नमेंट। आप पैसे देके कुछ भी कर सकते हैं। अरपोरा वाले मालिक रातों रात देश छोड़ के भाग गए, उनको देश छोड़ के भगा दिया गया। आप कोई भी इलीगल और एक भी लीगल एक्टिविटी बता दीजिए, अगर आप ईमानदार आदमी हैं। अरपोरा खुलेआम इलीगल एक्टिविटी कर रहा था, उसकी इलीगल एक्टिविटी चल रही थी। हम आज बाजार में बैठे, यहां पे इतने सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं। अगर आप छोटा बिजनेसमैन हैं, छोटे दुकानदार हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, आपको वाटर कनेक्शन चाहिए, आपने जमीन खरीदी, जमीन की रजिस्ट्री करवानी है, आपको बिल्डिंग प्लान पास, एक भी एक्टिविटी बता दीजिए जो कि बिना पैसे की होती हो। करवा सकते हैं? कोई बिना पैसे के कोई काम हो सकता है सरकार के अंदर? कोई काम नहीं हो सकता बिना पैसे। मैं प्रमोद सावंत से पूछना चाहता हूं, आज चैलेंज देना चाहता हूं यहां पे, प्रमोद सावंत मुझे एक एक्टिविटी बता दे गोवा के अंदर जो बिना पैसे के हो सकती है सरकार के अंदर। I think this is perhaps the most corrupt government. The least the chief minister can do is to apologize to the people of Goa for Arpora incident. और सारे एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, उन्हें गोवंस की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी ने थोड़े दिन पहले, रोड्स की इतनी बुरी हालत है, बीजेपी शेबुरा कैंपेन शुरू किया। घर घर जाके लोगों से पूछा कि क्या आप गोवा की रोड से खुश हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप गोवा की रोड से खुश हैं? गोवा की रोड्स अच्छी हैं? मैं कल रात से आया हूं, काफी घूम रहा हूं गोवा के अंदर, इतनी गंदी रोड्स। कई राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहां पे सड़कों में गड्ढे होते हैं, यहां पे गड्ढों में सड़क है। इतनी गंदी रोड्स पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है जितनी गोवा के अंदर है। कैसे? हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हजारों करोड़। हमने बीजेपी शेबुरा कैंपेन शुरू किया, घर घर गए, लोगों से पूछा, 1 लाख पीपल, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ गोवा इज 15 lakhs, 1 lakh people, 1 lakh families साइंड ऑन द सिग्नेचर पिटीशन, सिग्नेचर किया कि हमारी सड़क ठीक करवाई जाए। इतनी बुरी हालत है गोवा के अंदर सड़कों की। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, हमारी अभी पंजाब में सरकार है। आपको यकीन नहीं होगा, सोशल मीडिया पे आप लोग सब जाके गूगल पे सर्च मारिएगा, न्यू रोड्स इन पंजाब। 43,000 kilometers of roads are being constructed in Punjab right now. 43,000 kilometers. मैं एक इंजीनियर हूं, आईआईटी से इंजीनियर हूं। मेरे को काम करना आता है, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आप मेरे से स्कूल बनवा लीजिए, हॉस्पिटल बनवा लीजिए, हमने दिल्ली में भी बहुत काम किया, पंजाब में भी बहुत काम किया, सड़कें बनवा लीजिए, पानी बंद करवा लीजिए, बिजली करवा लीजिए, वो सब करना आता है। इन लोगों की तरह गंदी पॉलिटिक्स करनी नहीं आती।
अभी पंजाब के अंदर 43,000 किलोमीटर्स ऑफ वर्ल्ड क्लास रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, फैंटास्टिक रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हो नहीं सकता, हो तो सकता है। नीयत खराब है इनकी, नीयत खराब है, देयर इंटेंट इज बैड, उन लोगों की नीयत खराब है। जब हम घर घर जा रहे थे बीजेपी शेबुरा कैंपेन के अंदर लोगों से सिग्नेचर कराने के लिए, कुछ लोग सिग्नेचर करने से डर रहे थे। उन्होंने कहा सर सड़क तो खराब है हमारी बहुत, पर साइन नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करोगे? सर लोकल एमएलए हमें मारेगा, हमारी फैमिली को थ्रेटन करेगा। लोगों को साइन, अगर सड़क खराब है, लोगों को यह कहने में डर लगता है बीजेपी की सरकार में कि हमारी सड़क खराब है। पूरे गोवा के अंदर गुंडाराज चल रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। एक दिन जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स घर घर जाके सिग्नेचर करा रहे थे, लोकल एमएलए के गुंडों ने हमारे वर्कर्स को धमकी दी कि अगर कल यहां पे आए तो। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। हमारे सारे लीडर्स अगले दिन वहां पहुंच गए और घर घर जाके सबका साइन कराया। आपको खड़ा होना पड़ेगा इनके गुंडाराज के खिलाफ, नहीं तो ये डराएंगे। जितना डरोगे उतना डराएंगे आप लोगों को, जितना डरोगे उतना डराएंगे। अभी मुझे पता चला कल हमारे कैंडिडेट से एक महिला ने केवल सड़क के ऊपर खड़े होकर बात कर ली। शी वॉज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ आवर कैंडिडेट्स। लोकल एमएलए के यहां से फोन आया उसके पति के पास कि तुम्हारी वाइफ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से बात कर रही है, खबरदार, ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का राज है, तुम नौकरी से निकाल दोगे? गोवा किसका है? गोवा बिलोंग्स टू बीजेपी और गोवा बिलोंग्स टू गोवंस। इनके पिताजी का राज है, उनको नौकरी से निकाल देंगे? ऐसे डर डर के जिएंगे आप लोग? कब तक डर डर के जिएंगे? आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जितना दबोगे उतना दबाएंगे ये लोग आपको, जितना आप इनसे डरोगे उतना डराएंगे आप लोगों को ये लोग। पूरे चारों तरफ इन्होंने गुंडाराज मचाया हुआ है। केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, शरीफों की पार्टी है, अच्छी पार्टी है, विकास करती है। अब मुझे पता है आप लोग कहेंगे केजरीवाल तो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है, केजरीवाल तो अपनी पार्टी को अच्छी बोल रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। पिछली बार आपने हमारे 2 एमएलए जिता के भेजे थे, वेंजी एंड क्रूज सिल्वा। आज यहां पे, हालांकि हम उस कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है, बाहर की कंस्टिट्यूएंसी में है, लेकिन मैं कई लोगों से बात करता हूं, आप भी इनमें से इन दोनों को काफी लोग जानते होंगे। आज मैं यहां चैलेंज करता हूं, प्रमोद सावंत को भी चैलेंज करता हूं, हमारे दोनों एमएलए हैं, एक पैसा इन्होंने या इनके दफ्तर में किसी स्टाफ ने किसी काम के लिए एक पैसा मांगा हो, मुझे बता दो। किसी से पैसा मांगा वेंजी ने, किसी से पैसा मांगा इनके स्टाफ ने, किसी से पैसा मांगा क्रूज सिल्वा ने, किसी से पैसा मांगा उसके स्टाफ ने? इन्होंने एमएलए डेवलपमेंट फंड से और सरकारी फंड से इतने सारे काम कराए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। एक ठेकेदार, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर मुझे आके बता दे किसी से उन्होंने कट मांगा हो तो? एक पैसा नहीं मांगा। कट्टर ईमानदार एमएलए हैं। गोवा के अंदर फेमस है, अगर कोई एमएलए बन जाए तो 5 साल के अंदर उसकी बड़ी बड़ी जमीनें, कोठियां, कार। मुझे नहीं लगता वेंजी ने कुछ भी खरीदा है पिछले 5 साल के अंदर। वेंजी इज अ वेरी यूजलेस एमएलए। हमारे कट्टर ईमानदार एमएलए हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं, हमारे एमएलए ने किसी को थ्रेटन किया हो, किसी को धमकी दी हो कि अगर तुमने ऐसे किया तो मैं ये कर दूंगा, तुमने ऐसे किया तो ये कर दूंगा। आम आदमी ये क्या करते हैं दोनों? इन दोनों ने अपने ऑफिस में जनता के लिए क्लिनिक खोले हुए, आमचे क्लिनिक। आप लोगों को दवाइयां फ्री में देते हैं, आप लोगों के लिए डॉक्टर का इंतजाम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं।
आप लोगों के फ्री टेस्ट कराते हैं। जितने लोग मोर देन 2500 पेशेंट्स have visited in each of their clinics, ये काम करते हैं हमारे एमएलए। और इनका देखा देखी, इनको देख के ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग, आम आदमी पार्टी ने अब पूरे सारे गोवा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर, एवरी असेंबली वी हैव ओपनड एन आर्मचेयर क्लिनिक। यहां पे शेल्डे में भी मुझे बताया गया कि एक आर्मचेयर क्लिनिक खोला गया है जहां पे मोर देन 1000 पेशेंट्स हैव ऑलरेडी विजिटेड एंड देयर इज, वहां पे इतनी ज्यादा डिमांड है कि आसपास की पंचायतें भी कह रही है हमारे यहाँ भी खोलो, हमारे यहाँ। कोई गया है यहाँ पे आर्मचेयर क्लिनिक में? आप लोगों में से कई लोग गए होंगे वहां पे दवाई लेने के लिए। पैसे तो नहीं लगते वहां पे, अच्छा इलाज होता है। हमारी तो अभी सरकार भी नहीं है, ये काम तो उनको करना था, बीजेपी को करना था। अभी तो हमारी सरकार नहीं है। बिना सरकार के हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आप हमारे क्लिनिक में जाते हैं, वहां फ्री डॉक्टर है, फ्री वहां पे टेस्ट होते हैं, फ्री वहां पे दवाइयां मिलती हैं, आपकी सेवा होती है। आप सोचो, अगर आप जेम्स सर को जिता दोगे, हमारे जेडपी कैंडिडेट्स को जिता दोगे, इनके हाथ मजबूत कर दोगे, तो और कितनी सेवा कर सकते हैं हम लोग। अगर आप इनको मजबूत करोगे, इनको ताकत दोगे, तो ये आपकी सेवा करेंगे। और अगर आप उनको वोट दोगे तो दे विल कीप ऑन लूटिंग यू, आपको लूटते रहेंगे। आपको ये गुंडा राज भी जारी रहेगा, ये लूट भी जारी रहेगी। ये जो चल रहा है ये सब चलता। पंजाब के अंदर आपको ताज्जुब होगा जान के, 93% of the people in Punjab get free electricity. Free electricity. 24 hour इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि करप्शन खत्म करके पंजाब में हमने पैसा बचाया गवर्नमेंट का, और उस पैसे से हमने जनता को सुविधाएं दी। जीरो बिजली का बिल आता है, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, जीरो बिजली का बिल, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ। मुझे बताया गया गोवा में पिछले महीने इन्होंने बिजली का रेट बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है, और हर महीने अब बिजली का बिल खूब आ रहा है। तो अगर आपकी ईमानदार सरकार होती है तो बहुत काम होते हैं। यहां पे गोवा के अंदर अब इतनी बेरोजगारी है, गोवा छोड़ छोड़ के लोगों को, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गोवा सरकार में कोई भी नौकरी बिना पैसे के, बिना सिफारिश के मिल सकती है? कोई नौकरी मिल सकती है बिना पैसे या बिना सिफारिश के? नहीं मिल सकती। पंजाब में पिछले 3 साल में हमने 55,000 यूथ को हमने नौकरी दी है, बिना पैसे, बिना सिफारिश के। चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ से दी है। 55,000 youth in the last 3 years we have provided government employment to the people without any सिफारिश, without any रिश्वत। So अगर आपकी ईमानदार सरकार हो तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे बताया गया शेलवोना में अभी कोल शेट्टी बन रही है, कोयले की शेट्टी बन रही है। होनी चाहिए कोयले की शेट्टी। हाउ मेनी पीपल वांट इट? हाउ मेनी पीपल आर अपोजिंग इट? कितने लोग चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए? कोयले की शेट्टी हो गई तो चारों तरफ यहां पे शेल्डोना में जीना मुश्किल हो जाएगा, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाएगा। गोवा को क्या मिलेगा कोयला आने से, डबल ट्रैक से, कोल शेट्टी से? गोवा को क्या मिलेगा? गोवा को तो कुछ नहीं मिलेगा। वो किस लिए बना रहे हैं? वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ मिले हुए हैं, अडानी के साथ मिले हुए हैं, अडानी को फायदा होगा। तो पोल्यूशन फॉर गोवा, प्रॉफिट्स फॉर अडानी। तो प्रमोद सावंत साहब को ये चुनना पड़ेगा कि वो अडानी के साथ हैं कि गोवा के लोगों के साथ हैं। उनको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। पिछली बार आप लोगों ने 2 एमएलए दिए थे। जब हमारे दोनों एमएलए बने थे तो सब लोग कह रहे थे कि गोवा की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, देखना 2 महीने 3 महीने के अंदर ये दोनों बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक तो नहीं किया, और अगले 1.5 साल मुझे नहीं लगता अगले चुनाव तक वेंजी और क्रूज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इज अ डिफरेंट पार्टी। आम आदमी पार्टी इज नॉट अ रेगुलर पार्टी। आम आदमी पार्टी इज अ रेवोल्यूशन। तो आम आदमी पार्टी को पिछली बार आप लोगों ने एक अच्छी बिगिनिंग दी थी, स्टार्ट दिया था। मैं उम्मीद करता हूं ये जेडपी इलेक्शंस जो आ रहे हैं, ये एक तरह से 2027 में जो असेंबली चुनाव होंगे उसका प्रीकर्सर है।
आप इन जेडपी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। इफ यू वांट एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट, वोट फॉर आम आदमी पार्टी। इफ यू वांट डेवलपमेंट, vote for Aam Aadmi Party. If you want corruption, please go and vote for BJP. If you want Gunda Raj, if you want threatening, please go and vote for BJP. Vote for Aam Aadmi Party for a better future of Goa. Thank you so much. Thank you, Arvind ji. I request all the candidates to come in front so that we can have a photographs with Arvind sir. उससे पहले ताज्या पयलीं हांव मागता सर जेम्स हांच्या कडेन ताणें वोट ऑफ थँक्स दिवचे. माचयेर आशिल्ले आनी सगळ्यांचे मोगाचे सर अरविंद केजरीवाल जी, गोंयची प्रभारी मॅडम आतिशी, आमचे सगळे मानाचे सोयरे MLA बेनावली कॅप्टन वेंझी, आमचे मुखेली चीफ ॲडव्होकेट पालेकर आनी बाकीचे सगळे, आनी तुमकां सगळ्या माये मोगाच्या भाव भयणांनो, इतलो वेळ तुमी पासेसान ही रावली आमच्या सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या प्रश्ना खातीर, आमच्या जेटी कोळशा खातीर, वॉर्डार STB खातीर, आमच्या शेतां खातीर, कॅनलाच्या उदका खातीर, आमच्या भुरग्यांच्या नोकऱ्यां खातीर मुद्दाम सान दिल्लीसान आयिल्ले आमचे अरविंद केजरीवाल तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या लागीं रिक्वेस्ट करता, थोडीशी वेळ बसून रावची. आमची व्हॉलंटियर्स तुमच्या मेरेन येतलीं. भायर उबी आसा तांच्या लागीं उपकार मागता, शांतीकायेन आमी थोडोसो वेळ, इल्लोसो 5 मिनटांचो वेळ बसून रावया. आमचे व्हॉलंटियर्स तुमच्या मेरेन पावतलीं. आम आदमी पार्टी आनी हांव शेल्डें ZP, आमकां हे बॅलेट पेपराचेर सगळ्यान उंच आसा ते आम आदमी पार्टी जेम्स फर्नांडीस. विश्वासान सगळ्यांनी वोट मारचें. आपले मत दुसऱ्या कोणाकूय मारून पेड्ड्यार करचें न्हय. फायट इज जस्ट बिटवीन BJP आनी आम आदमी पार्टी. सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं. देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद दिवं. थँक्यू. आयची सभा हांगाच सोंपता, पण मागता सगळ्या कडेन बसून रावचें, कोणी उठचें न्ही, जाग्यार बसून रावचें.